भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडल तर्फे आज आम्ही मेमोरंडम दिवपा आयले PWD वर्क डिविजन 6 मडगांवचे सगळे रोडाची दुर्दशा जाल्ली आसा। सगळे खड्डे पडिल्ले आसा। सिवरेजाचे जितले काम केल्ले आसा ते सगळे अर्दकुटे जाल्ले आसा। पॅच वर्क जाल्लो आसा। लोकांक खूब त्रास जाता मडगांव म्हणून आमचे कडेन खूब लोकांनी कंप्लेंट घेवन आयिल्ले म्हणून ते आमी हे करपा खातीर आमी आज PWD कडेन आयिल्ले। सावयो म्हणटा इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ताका मेळ्ळे आनी ताका आमी रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी ताणें आमकां एश्युअर केलां की इमिजिएटली तो स्टेप घेतलो आनी मडगांवचे जितले रस्ते जे आमचे गव्हर्मेंटान BJP सरकारान जितले सँक्शन केल्ले आसा ते इमिजिएटली तो पावसा पयलीं तो करतलो म्हणून। थँक्यू। कित्या खातीर उरले इतले दीस? ते एक्चुअली काम आमचे मडगांवचे MLAन एक्चुअली फुडें व्हरपाचें आनी ताणें करून घेवपाचें। बेजिकली ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता तो एक्स ऑफिशियो जाता। जे कसलेंय काम आसा जे आमचे सरकार जे सँक्शन करता ते लोकल MLAची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की ताणें त्या भागांनी वचून ते काम आपले कावन्सिलराक घेवन ताणें करपाचें पूण ताणें तें केल्लें ना आनी लोकांक ताणें मडगांवच्या सगल्यांक ताणें त्रासान उडयल्लें आसा। पावसा पयलीं समज करना जाल्यार पावस जायना फुडें सामकें रिपेर करपाक मेळचें ना। बाय डिसेंबर हात लावपाक मेळपाना आनी मडगांवची परिस्थिती सामकी बिकट जातली। ते खातीर आमचे कडेन लोकांनी एप्रोच केल्ले आसा म्हणून आमी हांगा स्पेशली जेन्ना आमदार आमचो काम करना म्हणून आमी लोक मुखार सरल्या। आमची पार्टीन आमकां परमिशन दिलां की वचून रिप्रेजेंटेशन दिवचें म्हणून आमी हांगा रिप्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्ले। आनी तुमी तशें आतां सांगलां की जर पावस पयलीं जायना जाल्यार आमी स्टेप बरें घेता। आतां समज आमी एक 15 दीस पळयतले। 15 दीस समज जायना जाल्यार आमी मिनिस्टरा कडेन वतले आनी ताजे थ्रू आमी ताका हें करपाक लायतले। आमी पयलीं ताका चान्स दितले की तो कशें काम करता पळयतले ना जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वतले आनी CMान हाजे पयलीं आमचे सिवरेजाचें काम केल्लें आसा। एक 8 दीस पयलीं जे आख्या प्रॉब्लेम जाल्ले आसा तशेंच आमकां खूब खात्री आसा की तो करून दितलो म्हणून। आमी होय भंय हें केलो की मडगांवचो आमदार त्या वेळार कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो पंचायतीचो ताका लागून ताका नाल्ल फोडपाक मेळचो ना आनी ताका लागून तो तें काम आडावन मागीर फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो आनी तशें जालें। कशें आसा की हे जे इंजिनियर्स आसात एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जावं असिस्टंट इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियर हांकां न्ही तो आपल्या पदाचो गैरवापर करून तांकां प्रेशरायज करता आनी आय डोंट नो कसलो भंय घालता म्हणून पूण समहाव तो तांकां प्रेशरायज करून ती आपले जे वेस्टेड इंट्रस्ट आसात ते तातूंत भितर तो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता। आतां सुद्दां अशें जालें की हे कोमातलें सगळें जावन सुद्दां हें काम अजून कंप्लीट जायना आनी ताका लागून हे जे इंजिनियरांक हो जो प्रेशरायज करता तांकां पयलीं वॉर्न करचें तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची की तुमचें काम टायमार तुमी करात म्हणून आज आमी एक नॉमिनल आमी एक 3 जाण 4 जाण आमी हो कारण आतां गर्दी करप योग्य न्हय ताका लागून आमी येवन हें रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा आनी तांकां सांगलां त्या वेळार प्रत्यक्ष मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवन सुद्दां यू आर डिजओबेईंग द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स। तुम्ही लोकांचे बरेपणाचो गोष्ट कुशीन दवरून कोणाचे तरी प्रेशरा अंडर येवन तुम्ही वॉट एवर यू आर डुईंग इज एब्सोल्युटली रॉंग हेंय आमी तांकां सांगिल्लें आसा आनी तांकां एक परत ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा की मडगांवांतली जी रस्त्यांची दुर्दशा आसा ही बेगिनान बेगीन तुमी ताजें जें हॉटमिक्साचें काम जें बरें पयलीं पास जाल्लें आसा आमच्या सरकारान सगळें पास करून दवरिल्लें आसा एक्झिक्युशनाचें काम हे लोक करनात। आनी फाल्यां आमकांय खबर आसा की जेन्ना पावसान जेन्ना रस्तो फुट्टलो न्ही तेन्ना हेच जे अपोजिशनवाले आसात हे गोळ काडून रडटले की हें पळय सरकार रस्ते करना सरकार कांय डेव्हलपमेंट करना म्हणून हेच फाल्यां बोवाळ मारपाचे आसात।